लढो आम्ही हारचे ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. म्हादय विकल्या काय कितें असो अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्लें. मजगतीं गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जमनी हडप प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खासगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रीचेर आळाबंदी हाडल्या अशें मुख्यमंत्र्यान ठामपणान सांगलें. मजगतीं गोंय साल्वार करपाक सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचे असो उलो युरीन मारलो. गोंयांत टॅक्सीकारांचो विशय वाडत आसा. ह्या संदर्भात टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट लेगीत घेतिल्ली. टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली अशें मत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांकडेन उलयतना मांडलें. नियमित तपासणी खातीर नवो आनी पोरनो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर 11 जानेवारीक तात्पुरतो बंद आसतलो. आयतारा 11 तारखेर सकाळी 6 ते 7:30 मेरेन नवो मांडवी पूल बंद आसतलो. उपरांत तेच दिसा सकाळी 7:30 ते 9 मेरेन पोरनो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालयान अधिसुचोवणी जारी केल्या. लिंगमाट पर्रा नागवा वाठारांत आशिल्ल्या नागनाथ महादेव देवळांत चोरांनी तिसऱ्या फावटी चोरी केली. चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फोडून सुमार 30,000 रुपयांचेर हात साफ केलो. तशेंच नंदीचे मुर्तेचेय लुकसाण केलें. पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात.
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात आशिल्ल्या सोनावली देवळालागसार आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक एका ब्लॅक पॅन्थराक शॉक लागून मरण येवप ही सामकी दुर्दैवी घडणूक. परतून अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून नव्या आनी आदल्या ट्रान्सफॉर्मराक संरक्षणात्मक कवर बसयतले अशें वीज खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. तशेंच फुडाराक अशी दुर्दैवी घडणूक घडची न्हय हाची काळजी घेतले अशें ढवळीकराचें म्हणणें आहे. दिवचल वाठारात आयताराक 11 जानेराक बिंब मासिकाच्या रुप्या महोत्सवाच्या निमतान बिंब परिवारा वतीन बिंब भतकराम नांवान विशेष अंकाचो विमोचन सुवाळो जातलो. कोंकणी साहित्यीक चळवळ मुखार व्हरपा खातीर विमोचन सुवाळ्याच्या कवी संमेलनाक कवींनी मोठ्या संख्येन आपली हजेरी लावची अशें आव्हान बिंब मासिकाचे मुखेल संपादक दिलीप बोरकार हांणी केलें. सारमानसेवेल्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या आंदोलन प्रश्नांचेर अजून तरी ठोस निर्णय जावंक ना. दुसरे वटेन प्रलंबीत प्रश्न सोडयात हे मागणेचेर शेतकार ठाम आसात. मजगतीं शुक्रारा सेगीत दुसऱ्या दिसा मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. हे विशीं आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हाजेरीत दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वांगडा एक जोड बसका जाली. मडगावचे नवे होलसेल नुस्तें मार्केटाचे कितलेशेच म्हयने जाले उक्तावण जावंक नाशिल्लें, पूण आतां ह्या मार्केटाक म्हूर्त मेळ्ळा. एसजीपीडीए मंडळाची शुक्रारा बसका जाली. तातूंत वांगड्यांनी नव्या होलसेल नुस्तें मार्केट प्रकल्पाच्या उक्तावणाची तारीख 23 जानेवारी अशी तात्पुरती निवड केल्या. मजगतीं गरज आशिल्ल्या सगळ्या एजन्सींची नेमणूक जातली अशें अध्यक्ष कृष्णा साळकर हांणी सांगलें. प्रकल्पाचो दुसरो भाग थारोवपा खातीर आमी जीएसआयडीसी अध्यक्षा कडेन बसका घेतले. फुडल्या म्हयन्या मेरेन आमी सोंपो निविदा फ्लोट करपाचे आसात अशें अध्यक्ष कृष्णा साळकर हांणी सांगलें. फोंडें येरादारी पुलिसांनी 2025 वर्सा नेमांच्या उल्लंघन करप्यार दंडात्मक कारवाय करून सुमार 1,52,69,500 रुपयांचो दंड वसूल केला. तशेंच हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान सुमार 4,125 दुचाकी चलोवप्यांचेर खर कारवाय केल्या अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक गौरेश परब हांणी दिली. जाल्यार सोऱ्याच्या गुळेत गाडी चलोवप्याक 2 दिसांची न्यायालयान बंदखणूय दिल्ली आसा.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मिरस्तना सांजे वेळार होर्णान नारायणनगर वाठारात टावरा कुशीकूस आशिल्ल्या लांकडाक उजो पेटलो. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणुकेर धांव घेत उजो आटपात हाडलो. सुमार 40,000चे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. संरक्षण मंत्रालयान आयतारा कर्तव्य पथार 26 जानेवारीक जावपी परेडी खातीर तिकेटींचे विक्रेची घोषणा केल्या. एका निवेदना प्रमाण 77व्या प्रजासत्ताक दिसाची मुखेल परेड, बिटिंग रिट्रीटची फूल ड्रेस रिहर्सल आणि मुख्य बिटिंग रिट्रीट सुवाळ्याच्या तिकेटांची विक्री 5 जानेवारी सावन सुरू जाली. ही विक्री 14 जानेवारी मेरेन चालूच आसतली. तिकेट सदांच सकाळी 9 वरां सावन वाटप केल्ल्या कोटा सोपा मेरेन विकत घेवपाक मेळटली. तिकेटांचे मोल 20 ते 100 रुपया इतले मेरेन आसा. बिटिंग रिट्रीटाच्या फूल ड्रेस रिहर्सला खातीर तिकेट 20 रुपयांक जाल्यार बिटिंग रिट्रीट सुवाळ्या खातीर तिकेटांचे मोल 100 रुपया आसा. तिकेटी ऑनलायन विकत घेवपाक मेळटल्यो. मजगती कर्तव्य पथाचेर पयलेच फावट लश्कराच्या रिमाउंट अँड वेटरनरी विंगाची जनावरां परेडीत वांटेकार जातली. हातूंत 2 बॅक्टेरियन ऊंट, 4 शिकारी सवणे आनी 10 मिलिटरी सुण्यांचो आस्पाव आसा. भारत देशान आपलो कायदो, समाज आनी प्रशासकीय प्रतिसाद स्थिरपणान घटमूट केल्लो आसा. दशकां सावन गरजेचे अशे बदल करपाचेर सरकारान भर दिल्लो आसा. तातूंतलोच एक म्हत्वाचो आनी गंभीर विशय म्हळ्यार बाल विवाह. 2030 मेरेन कायमची ही प्रथा बंद करपाचेर आतां सरकाराचें लक्ष आसतलें. देशांतल्या कांय राज्यांनी आयजूय ही प्रथा जशाक तशी सुरू आसा. इतिहासीक नदरेन अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेश आनी बिहार ह्या सारक्या कांय राज्यांचोय आस्पाव आसा.
स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल अँड मिड इन्कम हाऊसिंग या सरकाराच्या स्वामी इन्व्हेस्टमेंट फंड्सांक लागून आतामेरेन 36,000 स्किल्ड आणि अनस्किल्ड जॉब मेळिल्ले आसात. देशभरातल्या 127 प्रकल्पांतल्यान 37,400 कोटी रुपया परस चड भांडवल या निधींतल्यान मेळ्ळा. जातूंत 9 कोटी चौकण फुटा वयर वाठार उदरगतीत आयिल्ल्याचें अर्थ मंत्रालयान सांगलां. नोव्हेंबर 2019 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत स्वामी उपक्रम सुरू जाल्लो. सुणी मनशां मदीं भंय जाणोवपाक सक्षम आसतात आनी भियेल्ले मनीस दिसल्यार सुणी आंगार धांवन वतात. जाका लागून सुण्यांच्या चाप्पाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्ली आसा अशी भिरांत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायल्या. देखून अशा परिस्थितींचेर बेगीनूच उपाय काडून तो चालीक लावपाचेर भर दितले अशें कळटा. हैदराबादात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 4 जाणांक आगताक मरण आयिल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान वचपी गाडयेन डिवायडराक धक्को दिवन फुडल्या झाडाक आदळ्ळी. ह्या अपघातात गाडयेंत आशिल्ल्या 4 विद्यार्थ्यांक आगताक मरण आयलें. ह्या अपघाताचो पंचनामो हैदराबाद पुलिसांनी केला. फुडलो तपास सुरू आसा. हैदराबादच्या मलकाजगिरी पोलिसांनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत चोरयेक गेल्ल्या वट्ट 1039 मोबायल फोन रिकवर केल्ल्याचें कळटा. रिकवर केल्ल्या फोनांची एकूण किंमत 2.8 कोटी आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. हे सगळे मोबायल फोन पुलिसांनी त्या मनशाक आपोवन हाडून हँडओव्हर केले खंय. चोरयेक गेल्ल्या फोना संदर्भातली कागाळ योग्य रितीन केली तरच पुलिसांक ते सोदून काडपाक यश मेळटा. कोल्ड वेव्हच्या वातावरणा मजगती भारताची राजधानी दिल्लीत सध्या 5 डिग्री सेल्सियस आणि तापमान देंवलां. त्या भायर सध्या वाडट्या प्रदूषणाची पातळी मात आसा तशीच आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. ह्या सगळ्या मजगती अकस्मात पावसान लेगीत हाजेरी लायिल्ल्यान दिल्लीकारांक अजापीत करपी वातावरणाक तोंड दिवचें पडटा. दिल्लीच्या प्रीत विहार, इंडिया गेट, अक्षरधाम, नेहरू स्टेडियम, वसंत विहार सारख्या वाठारांनी पावसान हजेरी लायल्या.
भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाणात बिहारात फुडल्या कांय दिसां खातीर खर धुकें तशेंच पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मजगतीं तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलातूय पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा. देशभरात सध्या शिंयाळ्याक लागून रस्तो, रेल्वे तशेंच विमानांच्या येरादारीक बरोच त्रास जाल्लो आसा. धुक्याक लागून येरादारी करपाक त्रास जाल्ल्यान अपघातातूय वाड जाल्ली आसा. ग्वालियरात रेल्वेक खर धुक्याक लागून बरोच त्रास जालो, जाका लागून ट्रेन लेगीत डिले करच्यो पडल्यो. ह्या सगळ्याक लागून लोकांचे बरेच हाल जाले. ट्रेन डिले केल्ल्यान बेगीन आयिल्ल्या लोकांक वरांची वरां ट्रेनीची वाट पळयत रेल्वे स्टेशनाचेर रावचें पडलें. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्या तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलाक आपली कुयदाद घेवप गरजेची. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्याचो आस्पाव चड आसतालो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यां मदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारके रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. भारतात सर्वायकल कॅन्सराच्या सगळ्यात चड दुयेंती सापडटात. नवे दुयेंती सापडपाचें प्रमाण जरी उणें जाल्लें आसलें तरी लेगीत ह्या कॅन्सरांची नेमकी लक्षणां कितें आसात ती जाणून घेवप सक्तीची. सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार गर्भाशयाच्या तोंडाक जावपी कॅन्सर. ह्या कॅन्सरा बाबतींतलें म्हत्वाचें अशें लक्षण म्हळ्यार खंयच्याय एका बायल मनशेक जर हो कॅन्सर जाल्लो आसा तर तिची म्हयन्याची पाळी जावन गेली तरी लेगीत तिका ब्लिडींग चालूच उरप. अशा वेळार रोखडेच दोतोरांचो सल्लो घेवन ताकतिकेन उपचार घेतल्यार परिस्थिती सुदरूं येता. तशेंच जर फाटीच्या कण्याची दूख वाडपाक लागली आसत तर अशा लक्षणांचेर दुर्लक्ष करूं नाकात असो दोतोरांचो सल्लो आसा. एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारक्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जो सोऱ्याचें सेवन करता जावं मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यान कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयलां. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपले जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना म्हूण हाची खबरदारी घेवप सक्तीची.
शिंयाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना आतां काळजाच्या आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयलां. तशेंच जांकां फुफ्फुसांचें दुयेंस आसा तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचें किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचें असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागले. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असो सल्लोय दिला. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.